सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसतीयो. तुका आयुष्य दुर्बादयो. हे मिसांत आमी मागुया रेडन एलियस वेगस आपला पहिला वाडदीस समोरमता. तशेंच मागुया मॅरिलिन अब्रियो, नेल्सन फर्नांडीस, बेवली वाज तांचे इतिहासां पासत. तशेंच मागतना मागुया मार्टिन वेगस आपलो जल्म दीस समोरमता 77th बर्थडे. ताच्या भलायकी पासत आमी मागुया. आमच्यो ज्यो गरजो आसात ते आमी देवा मुखार घालुया. सगळे बरोबर बापाचे नांवेन, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी उगडास कोत्ता भाग्यवत आल्फोन्सो मारी लिगोरी. हो सांत जावन आसलो जाणेन रिडेम्ट्रीस ही संस्था घडोवन हाडली. 20 वर्सांचो आसतना तो लॉयर जालोलो, पूण 8 वर्सां उपरांत तो पाद्री जालो आनी आपल्या धर्मा पासून तो वावरलो. आनी वावरतना ताणें बरें बरें प्रवचन केलें. ताका लागून ताच्या प्रवचनाक लागून जायतींची लोकांची मनां बदलली. जी लोकां देवा कडल्यान पयस गेलेली ती परत आयली. तर म्हाकाच्या भाव भयणीनो, आमच्या रिडेम्टरिस्ट फादरां पासत, ब्रदरां पासत मागुया आनी तांचे जे मिसांव आसा आपल्या प्रवचना उद्देशी लोकांक लागीं हाडूंक तांच्या मिसावांचेर आमी बेसांव मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो, आमच्या कोन्याचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आस्वाद मारयेक, सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. आनी सोद पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आमी प्रार्थुया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गरजा प्रमाणे मनशांक भावाताचे आनी मोगाचे जिणी दिवपाक पवित्र सभेंत नवे नवे विर्त उपजोयताय. तुज्या दोर अध्यक्षाक भावातात आल्फावांच्या पावलांनी चलूंक, समेस मनशाचे सोडवणे खातीर हुर्बेन वावरूंक आनी स्वर्गा राज्यांत ताका मेळटा तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजूर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेसा कडेन उलोवन सरस्परान म्हणलें,
सरस्पराचे दोबाजीक उत्सव हे पवित्र सोबाचे दीस नेमलोल्या दिसा इस्रायलाच्या पुतांदवांक तुमी ह्या सोबांक आपोवंक जाय. पयल्या म्हयन्याचे 14वेर 2 सांजां मोदें सरस्पराचें पास्क जातोलें. त्याच म्हयन्याचे 15वेर सरस्पराच्या मानाक फूग नासलोल्या उंड्याची परब. 7 दीस तुमी फूग नासलोले उंडे खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र सोबा बरूंक जाय. जोड वावर तुमी करूं नये. 7 दीस तुमी सोरेस्पराक उज्यांत उलपायलोली बेटोवनी वोपतोल्यात. 7वो दीस पवित्र सोबेचो दीस जातलो. त्या दिसा तुमी जोड वावर करची नात. सोरेस्परान मोइजेसा कोडे उलोवन म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतांदवां कोडे उलोय आनी तांकां सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देसांत तुमी भितर सरतोच आनी पीक एकठांय करतोच पिकाचें प्रथम फलांचो बरो याज्ञिका कोडे व्हरून दिवचो आनी तुमी सोरेस्पराक मानलोलीं जावच्याक याज्ञिकान तो सोरेस्परा मुखार व्हरून भेटोवचो. सोनवारा उपरांतल्या दिसा याज्ञीक ही बेटोवनी करतलो. सोरेस्पराक भेटोवंक तुमी बरो हाडटल्यात त्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा थावन सारकीं 7 सातोलीं मेजूंक जाय. 7व्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा पर्यंत तुमी 50 दीस मेजचे आनी उपरांत तुमी सोरेस्पराक एक नवी बेटोवनी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस फारीकपणाचो दीस जातलो. त्या दिसा पवित्र सोबा भरची आनी उपास करून सोरेस्पराक उज्यांत उलपायलोली बेटोवनी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 15वो दीस सोरेस्पराच्या मानाक तोंबूची परब जातली. पयलो दीस पवित्र सोबेचो दीस. त्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. 7 दीस तुमी सोरेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो बेटोवन्यो वोपतोल्यात. 8व्या दिसा पवित्र सोबा भरतोल्यात आनी उज्यांत उलपायलोली बेटोवनी सोरेस्पराक वोपतोल्यात. हो दीस दोबाजीक जोमातीचो दीस. ह्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. सोरेस्पराचे दोबाजीक उत्सव हे ह्या उत्सवांक इस्रायलाच्या भुरग्यांक तुमी एकठांय करूंक जाय. 2 दिसाचे रिती प्रमाणे सोरेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो बेटोवन्यो ओम, दाना, योद आनी पिण्या अर्पणां भेटोवंक ह्यो पवित्र सोबा तुमी भरून हाडटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देव आमचें बोल आनंदान ताचें किर्तन करात. सोगली म्हणुया. देव आमचें बोल आनंदान ताचें किर्तन करात. स्तोत्रां गायात, धोलाचो घोणघोण करात. किन्नोऱ्यांचो आनी विण्यांचो मधुर आवाज आयकून दी. कोंब शिंगां गाजोयात. आयज 9व्या म्हयन्याची सुरवात. आयज पुनवेचो दीस. आयज आमचो महाउत्सव. जबाब. देव आमचें बोल आनंदान ताचें किर्तन करात. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो. ही जाकोबाच्या देवाची याज्ञा. इजिप्ताचेर देवान झूज केलें तेन्ना हो हुकूम झुजेक ताणें घालो. जबाब. देव आमचें बोल आनंदान ताचें किर्तन करात. पोरको देव तुमचें मोदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक बोजूं नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव सोरेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब. देव आमचें बोल आनंदान ताचें किर्तन करात. उद्गार. Soy sorbe svara, soy sorbe svara, soy
Soy Solveisvara, soy, 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 soy. देवाचो सोब सासनाक तोखता त्याच सोबदाची बरी खबर तुमकां परगटल्या Soy Solveisvara, soy Solveisvara, soy, 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 soy. Soy Solveisvara, soy Solveisvara, soy, 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 soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं Tuमचे सोवे आसूं. Mateva pormone Jesu Christaचे शुभ तोमान Oi matuka sogya. जेजू आपल्या खाशा देस्कावांत वचून ताच्या देवस्थानान अशी शिकोवन दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटाले ही जाणवाय आनी विस्मीत करची पदवी हाका खंयची तो थोवयाचो पूत न्हय मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय आनी जाकोब जुजे सिमाव जुदास ताचे भाव न्हय आनी ताच्यो भयण्यो सगल्यो आमचे मदें रावता न्हय तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें आनी ताचे विशीं ताचें मन घुस्पतालें पूण जेजून तांकां म्हणलें एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळ्ळो ना आनी ताचे अविनाशीक लागून जेजून थंय चड विस्मीत केली नात जेजू क्रिस्ताचें शुभ तोमान ये Akani tuka Krista. देवान आमकां मनशांक तशें जानवरांकूय भावना दिला इमोशन्स आनी हे भावना आसा ती म्हत्वाचें आमच्या जिवितांत कितें घडटा कितें आमच्या जिवितांत दुखयता कितें आमकां खोशी कोत्ता तें आमकां आमच्या इमोशना उदेशी कळोन येता पूण जायते फावटी आमची जी भावना आसा ती आमकां बरो निश्चय घेवंक डिसिजन घेवपाक आमकां आगोट जाता जेन्ना एका दोतोराचो पूत वो धूव बरी ना जाता तांकां तपासूंक जायना आपल्याच फॅमिलीच्या वांगड्यांक दोतोरांक तपासणी करूंक जायना कारण कित्याक भावना मदें येतली बरें निश्चय घेवपाक जाय कितें घेवपाक जाय इमोशन जातकूच भावना मदें येतकूच बरें तें घेवंक जायना आनी असलेंच कितें मोगाच्या भावा भयणीनू आयज आमी आयच्या वर्तमानांत पळयता जेजू बरें प्रवचन करतालो मिलाग घडटालो दुसऱ्याचें बरें करतालो आनी ताका लागून लोक ताका मान दितालो पूण जेन्ना तोच जेजू आपल्या घरा येता आपल्या देस्कावान येता तेन्ना लोकांक जी ताका जाणवा येयला जी ताका पदवी येयला ती ताका पळोवंक जायना जेजू जावन आसलो थंय आनी थंयचो पूत तो ल्हान मनीस जावन इतल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो जानवां ताका खंयची आयली हें सगळें पळोवन लोकांक नोसाय जाता लोकांच्या मनान वायट चिंतना येता आनी हाका लागून मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूक थंय चड बरी मिलाग्री बरें प्रवचन दिवंक जायना जालें कित्याक लोकांची मनां घुस्पतालीं आनी जायते फावटी भावा भयणीनो आमच्या रिलेशनान आमच्या संबंदांनी ह्यो वायट चिंतना येता हाका लागून आमच्यो ज्यो संबंद आसा त्यो तुट्टा पूण जरी तर लोकांनी आपल्या भावनां फुडें जेजूची मिलाक पळयलेली जेजूची बऱ्यो विस्मिता पळयलेली जेजूच्यो कोनयो पळयलेल्यो जाल्यार ते जेजूच्यो बऱ्यो कोनयो जेजूच्यो शिकवण्यो पाळोवंक पावतल्यो आसल्यो पूण पावोंक ना मोगाच्या भावा भयणीनो जेजून आमकां देवान आमकां भावना दिला कारण जे आमचे भितर चलता तें पळोवन जे वायट आसता तें कुशीन दवरून आनी बरें आसा तें घेवन फुडें वचोंक
पूण जेन्ना थोडी वस्तू आमच्या मोदें येता तेन्ना आमी देवाचो ताळो आमी आयकूंक पावना देवाच्यो कोणयो आमी पळोवंक पावना नोसाय जाता आनी ह्या नोसायक लागून संबंद तुट्टा बरे भाशेन आमी वागूंक पावना तर मोगाच्या भावा भयणीन मागुया हे मेसाच्या भेटेन आमचे भितर जें कितें घडटा तें चितायन आमी आयकून पळोवंक आनी बरें तें आपणावंक ह्या मेसाच्या बलिदानांत देवाचो आदार मागुया भेटोवनेक आमी गायन गावया C16 धुपाचो जसो पोरमोड पान 35 C16 पेज 35 Urvisvara Orana Somesani Betuchi Urvisvara Orana Somesani Betuchi Tubazo Toso Porto Dobi Zorta Zorga Izvoli Amchidara Izvora Duce Buka Orvisvora Vordana Somesani Betuci Orvisvara Vordana Somesani Betuci म्हज्या भावा भयणीनो हे मोजेन तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देया बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या यादकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन भोव कोणवाळ्या बापा जिजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना बागेवंत आल्फोन्स आपणाची तुका भेटोवणी कोत्तालो तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमची काळजां तुज्या मोगाचो उजो पेटोय आनी आमकां पवित्र कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय वर्ष आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पळयत बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ते तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळे रोचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक तुज्या आमकां तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पळयत ओतम्या वरवीं आंकवार मारयेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मनाचें जोयत व्हरून पुनः जिवनपण आमकां उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून दिवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळयांत आमी गायता Povit, 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 Obarazo sorvesorku, Sorgai sonsar volja, Uča vojova, U sorgi duga
बापा खरोच तूं पवित तूंच सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरी जॉन तातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात भावाताचो गोठ पोरगोटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा सिम्याव ताच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मेरे देवाचे माय सांगाती भाग्य जुजे तिचो पुती भाग्य दोर तूत आनी सोर काळे तुका मानल्या ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेल्या प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां यो तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणून पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळी सुभागी. सोमयात म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो जेजूक आमच्या काळजांत शिवतना हें गायन गावया. D23 पान 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक पियोग्योचे ताने जिविताचो उदक जिविताचे उदक योग्योचे ताने जिविताचो उदक गावग्योचे आमचो तानेला तुका विलू आशेता
उबी रावया प्रार्थया भो मोगाळा बापा तुवें बागेवन आल्फोन्साक ह्या वोत्या गुटाचो विस्वाशी मुण्यारी करून जाणवाय आनी हुर्बेन बोल्लोय ही तुजी उचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन ताचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. आर 14 जेजू काळीस तुझे पान 182 आर 14 पेज 182.